देशभरात जीएसटी 1 जुलै सावन लागू जाल्या। ताचो आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप हांणी येवकार केला। फाटली 15 वर्सां सरकार जो यत्न करतालो तो कर देशांत लागू जावन बरें जालां म्हण सांगून खलप हांच्यांनी ह्या निर्णयाचें स्वागत केलां। आरडीएक्स गोवा खातीर सुशील शुक्ला। गुड्स अँड सर्विसेस टॅक्स हे माझ्या मते देशाच्या अर्थकारणातले एक अत्यंत बरें अशें पाऊल आसा। खरें म्हणजे जवळजवळ 15 वर्षांपूर्वी GST गुड्स अँड सर्विसेस टॅक्स हो कायदो लागू करचो देशभर यासाठी त्या काळातल्या सरकारांनी प्रयत्न केले, परंतु भारताचे राजकारण तुमकां खबर आसा, नेहमी सत्तेर कोण आसा आनी कोण कायदो करूंक सोदता हे पळयतात। ताका लागून ह्या कायद्याक मदल्या काळात बरोच विरोध जालो। काही सरकारांनी केलो, काही पक्षांनी केलो, काही व्यक्तिमत्वांनी केलो आणि हे प्रकरण सगळं रेंगाळत उरलें। पण सरते शेवटी जे फायद्याचे आसा, जे बरें आसा, तो प्रयोग हो आमी अंमलात हाडचोच पडटा। आणि जर आमी ना हाडलो तर 90 सालान जी प्रक्रिया ही भारत देशान सुरू केल्ली, मनमोहन सिंग जेन्ना त्या वेळार भारताचे अर्थमंत्री वगैरे जाल्ले आणि संपूर्ण अर्थकारण हे जे खुलें अर्थकारण केलें, त्या खुल्या अर्थकारणाप्रमाणे जगान जी पद्दत आसा ती पद्दत आमी अवलंबूंक जाय। जगभरातल्या सगळ्या आधुनिक देशांनी, फुडारलेल्या देशांनी गुड्स अँड सर्विसेस टॅक्स युनिफॉर्मिटी हाडल्या आणि त्या देशांनी खरें म्हणजे आज आमी जे 4 स्लॅब केल्यात 0%, 5%, 12%, 18%, त्या ठिकाणी काय वेळा काही देशांनी तर 1 स्लॅब किंवा 2 स्लॅब ह्या पलीकडे काय नसता। त्या दिशेने आमकां प्रयोग फुडें वचपाक जाय।